Gregorian A25. Soglia vela, sorbe spora cantolo, tacis tuti, sodans mosha, ota cirastuli, sorbe spora sove mosha otmia, vorvik melu, खालत्याच्या कानारी खबर पडून ती मुरगोट सगल्या वेळा सोर्बे स्फोराक वाकांतलो ताची स्तुती Sodans Mosha Ota Chirastoli. बाबाची पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक बोर तुमचे सवे आसूं. आयच्या मिसांत मी मागता जुजे आणि रोझालिना लुईस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांची काकूत करून तांकां सासणेक सूख फावो केल्या बरो म्हणून मागुया. बाबडीलो जेजू आमकां उगडास करता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ओशीर दारवंट्यांतल्यान भितर सरलो. ओशीर दारवंट म्हणल्यार कोश्टी वाट. ओशीर दारवंट म्हणल्यार त्रासीक जिवीत. ओशीर दारवंट म्हणल्यार आमचो हार्ड वर्क. आनी भशेन हांगासर त्रास पर्यंत पडल्यार स्वर्गा राज्यान वचूंक हो आमचो हावेस, होच आमचो आवडो जावंक जेजू आमकां उगडास करता. हीच जेजूची उतरां मानून घेवन क्रिस्ताचे भेटेक आमी तयार जातना पातकां आमची ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें भक्षणें मागुया. हांव पातकी सर्पिल्ल्या देवाक आनी तुमकां बाबा कडेनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा कडेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अब्राम भोव ग्रेस्त आसलो. ताचे कडेन आसली खूब गोरवां, रुपे आनी भांगर. अब्राम सांगाती लॉट भोंवतालो. ताची खूब मेंढरां आसलीं, गोरवां आनी कोंबो. दोगूय एकठांय जेवंक तो गांव पावनासलो, कित्याक
तांची गिरेस्तकाय वाडनवली आनी अशें दोगूय बरोबर रावंक तांकां आगोड जातालें. अब्राहाच्या आनी लोटाच्या राखण्या मदें झगडी पेटूंक लागली. ह्या खातीर अब्राहान लोटाक सांगलें, पळय, तुजे आनी म्हजे मदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्या मदें थोंटो आसचो न्हय, कित्याक आमी भाव भाव. सगलो गांव तुजे मुखार मेकलो ना. तूं म्हजी सोदशिलो कुशीन सर. तूं दावे वाटेन वेशी जाल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलो, आनी तूं उजवे वाटेन वेशी जाल्यार हांव दावे वाटेन वेतलो. तेन्ना लोटान आपली दिश्ट मारून जॉर्दनाचे भोंवतणीची सगली जमीन पळयली. ती सगली उदकान बरीच शिंपलोवली आसली. सोरेस्परांत सोडोम आनी गोमोरा हांचें निसर्टन करचे आदीं ती सगली जुवार पोरयान सोरेस्पराचे बागी पोरी वो इजिप्ताच्या देशा सारकी आसली. म्हणटूच लॉट जॉर्दनाचे भोंवतणीची सगळीं शेतां मैदानां आपणाक विचून काडून उदेची वाटेन गेलो. अशें ताणें एकामेकाचो निरोप घेतलो. अब्रामान कानावनांत वस्ती केली. लोटान त्या फालक्याच्या शारांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पोरयान आपले तुंबू ताणले. सोदोमाचो लोक एकदम खोटो आसलो आनी सोरेस्पराचेर भोव व्हड अपराध करी. लोट अब्रामान सोदशिलो कुशीन सोदतच सोरेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजे दोळे उबारून तूं आसाय थंय सावन उतोरीक आनी दोकोनीक अस्तोमतेक तशें उदोतीक पळय. तुका दिश्टी पडटा तो आख्खो देश हांव तुका आनी तुजे सोस्तीक शासनाक दितलो. जमणीचे मातयेचे कोण्या भाशेन हांव तुजी सोसत वाडयतलो. कोणाच्यान जमणीचो मातयेचो कोन्यो मेजूंक जायत तर तुजी सोसत ताज्यान मेजूंक जातलें. उठ, हे देशाची लांबी आनी रुंदी भोंवून पळय, कित्याक तो हांव तुका दितलो. तर अब्राहान आपली तोंबी उबारून हेब्रोनांत आसलेल्या मामरेच्या सिंदूर रुखाशी पेणे केले आनी थंय ताणें सोरेस्पराक एक वेदी बांदली. देवाचें उतोवणें. तुमचो जबाब. तुज्या तोंबून सोरेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेलोत म्हणुया. तुज्या तोंबून सोरेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेलोत. चुकीवणी भोंवतात, नियानितीन चलतात, काळजांत तान सोत उलयता, आपली जिबेन पेल्याचेर बोगलांतां घालिना असल्याच मनशांक. जबाब. तुज्या तोंबून सोरेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेलोत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाची लक्षणां घालिना, खोट्या नुस्त्या मनशांक खांडायलता, पूण सोरेस्पराची भक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता अशेंच मनशांक. जबाब. तुज्या तोंबून सोरेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेलोत. कोस हाडटली कितेंय येवं दिल्लो सुपूत सांबाळटा, उणें दिता वाट घेना, लॉज खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाळ. जबाब. तुज्या तोंबून सोरेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेलोत. उबी रावया. सोरेस्पराक चोय चोय. सोबी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटला करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांत घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक ती घडयेक ती पांयां तोडां मस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करीत. म्हणटच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. सुमूर्त आनी प्रवादी म्हणजे हेंच.
ओशीर दारवोंट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोट्टनाक पावयता तो दारवोंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ, आनी तांतल्यान वेता तो लोक कुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवोंटो कितलो म्हूण ओशीर, आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. ओशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरात. बाबडीनो, एका पुस्तकार हांवें वाचलेलें, फ्लोरिडा ह्या अमेरिकेच्या शारांत एक टॅनिस एकेडमी आसा, जंय भुरग्यांक तरणाट्यांक टॅनिस खेळूंक शिकयता आनी तांकां खेळपी कळेगांत खेलगडी करता. आनी हे एकेडमीक जायतीं भुरगीं हातूंत भितर सरूंक सोदता. आनी एकेडमीचे डिसिप्लीन वो रुल्स कळेगांत भुरगीं भितर सरतच हातूंत तांकां सुमानभर टी व्ही पळोवंक मेळना. आनी आयताराचेच टी व्ही तर आसली जाल्यार फकत ती टी व्ही तांकां टॅनिसा बाबतींत पळोवंक मेळटा. वो टॅनिस शिकता खेळपी आसा तांच्या जिविताचेर, वो तांणी केल्ल्या हार्ड वर्काचेर. तांकां दुसरें आनी कांयच ना, फकत टॅनिस. डिसिप्लीन त्रास जायते काडून पडटा. तरी आसतना जायतीं भुरगीं ही एकेडमी विचून काडटा. दुसऱ्यो आनीकूय एकेडमी आसा, तातूंत तितली डिसिप्लीन ना, तांकां दुसरेंय मेळटा, पूण हांकां फकत टॅनिस. आनी उपरांत बाबडीनो, तातूंतल्यान कोण पास जावन वेता पयलीं थोडे फावटी आपली खबर सांगून एकलो थंय म्हणटालो, आतां आपूण इनाम जोडटा पळय तें नांव म्हाका मेळटा पळय तें, जे कितें हांवें त्रास काडल्या ताचें फळ. म्हणटच इट वॉज वर्थ गोईंग थ्रू दॅट डिसिप्लीन, हे भशेन म्हणटात. ओशीर दारवोंटो, जायत्यो एकेडमी आसल्यो रुंद दारवोंटो, कोणेंय भितर सरूंक सोदता, पूण हातूंत जरी तर हार्ड वर्क आसलो ओशीर दारवोंटाचे भशेन, पूण इनाम जोडूंक ते पावता. जेजू आमकां असलेंच उदाहरण कशें दिवन म्हणटा, आमी ओशीर दारवोंटो वेचून काडूं. ओशीर दारवोंटो म्हळ्यार त्रासीक जिवत जायत घडये, कश्ट आमचे जावं आगोडायो आमच्यो ह्यो पार करून आमकांय तेंवो मेळूंक, आनी तो तेंवो म्हणटा तो आमकां सर्गीचें राज. जेजू आयच्या उद्गारान आमकां उगडास करता, हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता, तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. जेजूचो पाटलाव करप म्हळ्यार इतली त्रासीक वाट. जेजूचो पाटलाव करप म्हळ्यार असलो ओशीर दारवोंटो. आयज तर एकल्याक आमकां मजत मागुया. जितले फावटी आमी आडकुड्यो फुडो करता तेन्ना ओशीर दारवोंट्याची आमी पावलां मारता म्हणून, आनी शेगी त्याच जेजू रूप पळोवंक आमचो आवडो आमी अदीक घट अखंड करया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता, आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा बिडीन म्हजें तुमचें बलिदान सर बलिदान बाबा पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासणाच्या देवा सर्व काड्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मिळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोगता तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूत्वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें घास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोम्यास घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची घास नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोम्यास मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदगार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी योत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. नव जिविताचो उलो आनी सडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तेच भाशेन जुजे आनी रोझालिना लुईस हांच्या आत्म्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. तुजो किरीत आशिर्वाद आयज आपलो वाडदीस समरमतल्या वो आपल्या लग्नाचो दीस पाळटल्या हांचेर घालून आमी मागता. अखबार मरे देवाचे माई संगाती भाग्यवन धन सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्त्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत वांटो दी म्हूण मागता. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एक कोणान चड बलिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा उशीर दारवंट्यांतल्यान भितर सरून जेजू आमकां उगडास करता हें करून तितल्यान सोंपें न्हय. त्याच जेजूचो आदार ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतले सुटय सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र बिच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय निराजवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप टाकले देवाचे शरीर संवसाराचे पाप टाकले देवाचे शरीर संवसाराचे पाप टाकले. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी.
स्वामी म्हणटा हांव बरो कोंबडी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत म्हजो जीव दिता. प्रार्थया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सव्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. सर्व देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया आंक F15. Mozo potla guru, toshi toshi sahalya, tu sokuri suba, soli moshi pahaklya, apnacha jivahatso, somonismo korata, Apločiu korjani, to sasnako grajta, apnača čivaco, zomonismo korta. Apločiu korjani, to sasnako grajta.